सरपंचाक हांकां कितें सांगलें पंचायतीन वचून तुमी म्हाजे वांगडा म्हाजे बसीन एक दीस 4 रस्त्यार बसा म्हापशा हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता हांव तुमकां च्या पार्टीक व्हरता म्हाज्या पयशांनी आनी हाडून सोडटा पूण कितें प्रोवायडेड यू मस्ट कम विथ माय बस म्हाज्या बसीन या आनी यू फेअर दिस थिंग कितें तुमी कितें एक्सपिरियन्स तें करा म्हणून सांगले पंचायतीच्या अधिकारा खाला रोड येणार पंचायतीच्या अधिकार म्हाजो लोकल कोण पडटा म्हाजो लोकल पंचायत आणि सरपंच इज नथींग बट अ गांवचो मेयर म्हणटा आमी ताका मेयर तेणी करूंक जाय न्ही हांव कितें करतलो आतां तांकां विचारल्यार ते सांगता कितें जाणां आमी आतां कोर्टाक घालपाच्यो आहा अरे शाण्या मनशांनी अरे बुद्धिवान मनशांनी खंयची केस 8 दिसांनी सुटल्या रे खंयचे कितके हजारांनी पेंडींग आसा मरे ते 8 दिसांनी जातले ते सोपासर कोणी सर्वायव हे जावचे सफर जावचे दुसरी गोष्ट सदांच पेपरार वाचता माननीय वाहतूक रस्ते आणि वाहतूक मंत्री 50,000 कोटी रुपया गोंयांक दिल्या रस्त्याक खंय आहात ते बाबा हे कितें चल्लां बाबा हांव ह्या तुमच्या माध्यमांसाठी प्रेस कॉन्फरन्ससाठी विचारूंक शकता की आंधळा दळटा आनी कुत्रे खाता रे अशी परिस्थिती गोंयच्या लोकांची हे कितें आनी ह्यांच्या खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें मरे बाबा कितें करपाचें आमी आता तुम्ही सांगा आम्ही किती करपाचे ते आम्ही प्रायव्हेट बसकार आहा न्हू आमच्या सगळ्याची एकामेकाच्या सुख दुखाक आमी पावता कोणाचो टायर फुटलो कोणाक जग जावं कोणाक आनी कितें जावं जाल्यार आमी घालता पूण तरी आसतना जायना आमचे कडेन टायर खंय पावले 2-3 जाणांचे 8-10 दिसांक टायर फुटले गुणे तोपन फुटले बरें आमची रास्त मागणी कितें आहा तुमचे कडेन आमी ह्या पावसान तुमकां हॉट मिक्स कर म्हणिना वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दॅट एटलिस्ट लोबरा घाला रोलर बोर्डया आणि करा मरे ते जायना तुमच्याकडे तुमच्या ह्या मतदारसंघात आमदार आसा आमदाराकडे पर्यंत प्रश्न तुम्ही व्हेला हांवें सांगूंक ना हांवें पंचायतीक म्हाजें सांगलां इट इज हीज लूक आफ्टर नाल्यार तेणी सांगूंक जाय आसलें बाबा तुमी कित्याक ताका विचारलें तेणी सांगलें आमी आमदारा कडेन आनी मिनिस्टरा कडेन कन्सर्न हे घेतला म्हणजे कितें मिटींग घेतल्या आनी आमी आतां कोर्टाक कालूच सांगलां म्हाका तेणी कोर्टाक वचपाचें आहा म्हणून कोणे सांगलें तुमकां आतां हें सरपंचान सरपंच आमी मिटींग घेतल्या आमी कुड नॉट हेल्प म्हणला आता डिमांड किती तुमचं सगळ्या डिमांड म्हणजे आणि भाव माझ्या रागात जाऊ नका रे या रस्त्यार कित्याक बसला डिमांड कसलो आसतलो कितें आसतलो हांव कोणाक लोकांक येता वयता त्या लोकांक त्रास करपाचें जर आसल्यो आडयो तिडयो बशी घालतले आसल्यो डू यू थिंक वी हॅव डन इट आमी केला ते आमी थेयला मरे लोकांक वचोंक लोकांक त्रास करना आमी लोकांक त्रास करना आमी लोकां कडेन की बाय यो मातशें वयर चड बाबा मातसो वयर चड मातसो फुडें चल्ले अशें आमी जगता मरे बसकारा कडेन आमी त्रास करना कोणाक सांगा तुम्ही आम्ही कितें करचें तें सांगा आमी कितें करचें तें सांगा हजारांनी कोटी रुपया येता म्हणटा ते खंय वयता आमी नॉर्थ गोंयचे स्पेशली आमी आस्कोकारांनी कितें केलां रे बाबा सरकाराचे या म्हूण ह्या असल्या रस्त्यांनी आमी ट्रॅव्हल करूंक जाय कितें वायट केलां आमी 1 लाख प्लस मतां दिल्या मरे बीजेपी सबका साथ सबका विकास म्हणटाले जिंकणारे आमी मागीर आनी कितें करूंक जाय आमी आयज तुमी अशा रस्त्यार बसल्यात पळय हय वो म्हणजे वो सुटावो हेतून आतां कितें जातलें ना रस्त्याचें तर जायना न्हू जाल्यार हांव आमरण उपोशणाक बसतलो आमरण आनी देवाशीन वयतलो बारा सगळ्याशीन आनी ताका सांगतलो हांव तुका हें सांगता कमिटमेंट करता हांव थंय उदीकूच पियेतलो कांय अन्नाचो कण घेवचो ना म्हणून अशें कमिटमेंट करून बसतलो तेच्या पयल्यान सिजागो आनी युनियन लिडर आसतना केला 7 दीस ते करतलो हांव काय जो एकटो मेलो जाल्यार बाकीचे लोक तर सुशेगाद जातले उलया दुसरी गोष्ट म्हाका हे फाल्यां इलेक्शनाक रावूंक जावं जावं आनी कितें रावूंक जावं हो म्हाजो हेतू ना पूण हे चड जाली हिसपा भायर जाली आतां हे पळय आसा सगळे जाण ते ह्याच रस्त्यांसून भोवना येत तांकां दिसना आनी कितें सांगपाचें तांकां खंयसून खंय मेरेन हा पिड्यार हो आतां सद्या सारको म्हणटा तो 100% खंय जाणाय मरे आमच्यो बसी चलता आमचे तलाशा कडेन इकडे पळय न्हू थंय सटिया तो कॉलेजी कडेन पावासर सारकें पाड पडला थंय सटिया कॉलेजी कडेन पावासर मातसो 4 रस्त्यार सटिया फुडें कपेला कडेन मातसो एके सायडीक मातसो म्हणजे कितको नॉट इवन 50% असो आसा हांव एक उतार तर फटिंगपणाक उलयता प्रूव इट आय वील फेस द पनिशमेंट एक उतार फटिंगपणाक उलयताले सांगा बरें 2 लिटर डिझल जाय मिनिमम केन्ना केन्ना ते येना बाबा दुसरी गोष्ट तेंच्यांनी कितें केलां जाणां म्हाजें तुका पर्सनल सांगता
माझी 6:08 बस असते पहिली माझी पहिल्या रेशमा नंतर माझी पहिली बस 6:15 घातली यांच्यानी कदंबा 7 घातली ओके लोकांक जाय जाल्या ओके मागीर मरे 8:15 घातली यांच्यानी 8:05 घातली लोक डिमांड म्हणटा आता लोकांनी तर डिमांड केलो आमकां हेलिकॉप्टर दिया म्हणून सरकार दितलो तांकां प्रोवायड करतलो आवडटा फाल्यां 500 जायनी आमकां हेलिकॉप्टरान तेच रेटीन म्हापशा पावोवचें म्हणून डू यू थिंक सरकार दितलो हेलिकॉप्टर काय स्वाप अंडुणा वागातर बशी भरता आनी आमकां एक दोन कॉलेज केन्ना सुटतली काय म्हणून पळोवचें पडटा आय डोंट नो हाव टू सर्वायव नाल्यार सरकारान घेवच्यो बशी आमच्यो केन्नाय आमकां रिजनेबल रेटीच्यानी घेवच्यो आमचें कांय ना एक ट्रॅक्टरीची एक बशी पडल्या एक ट्रॅक्टरीची गव्हर्मेंट जॉब दिवच्यो बाबा एक आतां आमी कडल्यान वयता मरे केन्ना सकाळी मरे बस मरे सारकी हे आसता भुरगे कॉलेजीची न्हू बसलेली आसता आनी कातरी कडेन देंवयता आसतना कातर म्हणून आफ्टर सेंट्रल बँक थंय आतां हांगर वचोंक जाय खंय वचोंक इस्कॉला कडेन रायट बस मरे अशी जाता कचकरू घालता आनी देवा थंय जावनाका रे बाबा आनी बस तर ते उज्जे सायडीक वयता आसतना उज्जे सायडीक येता आसतना दाये सायड जाता कलांडली जाल्यार जिते मारतले लोक ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक आनी बसकाराक कितें करतले जिते मारतले मारचे ना थंयसर भुरग्यांक कितें तसलें जालें कितें करतले पयलो प्रश्न जालो रस्तो सारको ना मात तुमकां कोणी चलोवंक लायल्यो आमची गरज जाता ती कोण पळोवचना बाबा तुमकां कोणी चलोवंक लायल्यो गाडी बाबा सगळ्यांक सोपूत आहा तुमकां देवाचो गाडी मातशी हालता काय हाला ना थंय सगळे हालता चलोवपाकूच मेळना भंय दिसता रे बाबा गाडी चलोवपाकूच मेळना हांव प्रिटेंड करिना फुटींग माना करिना येवन गाडी पळोवचें हालता भंय दिसता पळोवचें रस्तो गाडी उखलात म्हणून ते सायडीक पडात म्हणून भंय दिसता रे बाबा गोवेकर बाबा तुमचे मातशें फुडें या. असोसिएशन तुमचे प्रायव्हेट बस ओनर्स असोसिएशन आसा ही गजाल तुम्ही तुमच्या असोसिएशना पर्यंत पावयले हांवें ही सुदीप तामणकाराक आमी त्रास काडटा म्हणून सांगलेली गजाल फुडें कितें आता तेणीन कितें केलां तें हांव नकळो हांवें म्हाजो बेस्ट फ्रेंड तो सुदीप तामणकर म्हाजो बेस्ट फ्रेंड म्हाका पावला खूब फाटी आनी आतां कितें तें जाता तो खूब आपले परीन खूब प्रयत्न करता रे बाबा सुदीप तामणकर आपले परीन तेचे बशी आसा पूण तो आपले परीन खूब प्रयत्न करता पूण काही गोष्टी तेच्या हातीन आसना न्हू पण असोसिएशन असल्या कारणान त्यांनी जे इनिशिएटिव्ह घेवंक जाय आता तो असोसिएशन म्हणून कितके दीस जाले आमची सबसिडी पास करूंक जाय म्हणून हे करता जाल्या आणि दुसरी गोष्ट लोक जाणा कितें जाणाय मरे ह्यो कदंबा सरकारान हाडल्या डू यू थिंक सरकारान इतक्यो हाडल्या ह्यो हाडूंक ना एका किलोमीटर एज फार एज माय नॉलेज इज कन्सर्न एका किलोमिटराक ते 60 रुपया पे करता तितूनचे 60 रुपया बसकाराक कितके आणि कोणी कितके हाडल्या ते आय डोंट नो म्हाका खबर ना कितपर्यंत टायम दितात कितें सरकाराक कितपर्यंत टायम दितात या उपरांत मी 8 दिसांनी आणि दुसरी गोष्ट आम्ही रोड टॅक्स पळय फारीक करता न्हू सरकाराचे ते आमचे मायनस करतलो ना एक दीस कितके अमके दीस तर रोड टॅक्स ना ते आमकां फायन भरून भरचे पडटा फायन भरची पडटा आमकां रोड टॅक्स आमी ते टायमार भरिना जाल्यार ताका जबाबदार कोण तूं कितेंय विचार उत्तरां हांव तुका सांगता कितेंय विचार म्हाका कित्याक फुटींगपणा तर उलयतलो प्रिटेंड करतलो जाल्यार चिंतचें पडटा विचार म्हाका 70-72 माझी गाडी इवन ह्यो आमच्यो गाडयो न्हू ऑल हे 4 गाडयो आमच्यो वायट बरे प्रायवेट आमीच आतां हांगर कदंबा रावूंक ना एकूय स्ट्रायका कदंबा एक गेली जाल्यार दुसरी येता कदंबाक परमीट ना कायद्यान पळोवची कदंबा ही मोडली जाल्यार दुसरी धाडून दितात अहो खंयचो कायदो आमची मोडली आनी आमीच चलोवंक शकना दुसरी गाडी बाबा म्हाका भाड्याक दी हांव ती चलयता ती चलोवंक शकना कित्याक त्याच नंबराची गाडी जाय रुटाक मागीर कदंबाक कित्याक त्याच गाडीचो नंबराची रुटाची गाडी तीच कित्याक चलना ते हे जाला जाल्यार गाडी डेपोनूच कित्याक उरना एक नाल दुसरी मेळटा प्रोविजन कशें तरी तेंचें पोट चलता कित्याक दॅट इज गव्हर्मेंट ती गव्हर्मेंट आनी आमी प्रायवेटाक व्हॅल्यू ना अजून मेरेन हांव सांगता प्रायवेटाक केन्नाच व्हॅल्यू ना हे सगळें काम आमी करता प्रायवेटाक आमकां व्हॅल्यू ना वी डोंट हॅव एनी व्हॅल्यू कित्याक कळ्ळें बाबा ही गजाल अरे तो कदंबा कंडक्टर मरे ताका कोण चिडू दिता हे फर्स्ट थिंग हो कंडक्टर ड्रायव्हर मरे ह्यो आमकां असो की ना आमी प्रायवेट आनी युनिफॉर्म पयलीं केले ह्यो गव्हर्मेंट चेडो काडले दिले चेडो काडला दिला तुमकां आतां सद्या कितलो त्रास जाता ह्या रस्त्याचो आमकां त्रास आतां हे एकूच म्हयन्याचो म्हाजो डिस्प्ले सांगता मोर दॅन 1 लाख हांवें आतां केला काम
तर खंयचो गव्हर्मेंट दिता टॅक्स भरूंक जाय टॅक्स भरना पेनल्टी घालता इन्शुरन्स कमी करता ना पॅसेंजर टॅक्स पॅसेंजर आतां हांव फॅक्ट बस नासतली हांव गेला जाल्यार 70 रुपया घेवन म्हापशा गेला गाडी खाली हाडून हांव लायली कित्याक 70 रुपयान डिझल जाता टू व्हिलरीचें पेट्रोल तरी सुट्टा हांवें म्हापशा ती आमची बस इम्तियाज मकानदार हांव रुटाक कमीत कमी ना म्हटलें ते 6 म्हयने जाले बस चलयता त्या रुटाक पडलें की कितें सगळें वणक्या कितें जर जालें जाल्यार कोण रिक्स कोण घेना एटले जाल्यार कोण घेतलो ड्रायव्हर जाल्यार हांगाच्यान वचप म्हटलें तर हांगा टच करून हा ते वलता तो एक आख्खो फुला गाडी आख्खी बॅलन्स जाता परती बिरती जाल्या जाल्यार मारतले कोणाक ड्रायव्हर और कंडक्टराक आनी ओनर म्हाका इतलोच बरो रोड करून दे इतकोच